हॅलो माय गोवन फ्रेंड्स, आयज आमी बीन्स आनी बटाट्यांची भाजी करूया. हिंगा बीन्स घेयले ते हे भाशेन कट कर आनी हिंगा बटाट घेयले आनी बटाटो हे भाशेन कट कर. आनी आमकां जाय टोमाट, कांदो, मिरसांगे पावडर, हल्दी पावडर आनी गरम मसाला. आतां तेल घाल आनी तितून कांदो घाल आनी कांदो तो बरो फ्राय कर गोल्डन ब्राउन जावसर. आमगे कांदो फ्राय जालो. आतां तितून टोमाट घाल आनी टोमाटूय बरे फ्राय कर. आतां आमगे टोमाट फ्राय जाले. आतां तितून सगळे मसाले घाल. गरम मसाला, मिरसांगे पावडर, हल्दी पावडर आनी ते बरे मिक्स कर. आनी आतां तितून बटाट घाल आनी बीन्स घाल आनी तेका बरे मिक्स कर. आनी आतां तितून 1.5 ग्लास उदक घाल आनी तेका धाकांनी शिजोवन दवर. जर आमगे भाजी शिजोवंक लागली आनी आतां तितून मीठ घाल तुगे टेस्टा प्रमाणे आनी बरे मिक्स कर. आनी तेका धाकांनी शिजोवन दवर 15 मिनटां अशें. उदक सगळें सुकोवंक जाय तेगेलें. जे आमगे भाजी रेडी जाली. व्हिडिओ बरो आसलो जाल्यार प्लीज लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब ते वर करून.